पळय म्हाका दिसता तेका तेजे पार्टयेनूच सांगलां की तूं आनी कालांगूट ना म्हणून कित्याक गेले फावटी जोजफाक तिकेट दिलेली न्हू म्हणटच म्हाका दिसता हे फावटी BJP तिकेट जोजफाकूच दितले ते तो तेंचो कॅन्डिडेट आनी तो तेंचे पार्टयेन आहा आनी मायकलाचें कितें आहा मायकलाक आनी ऑप्शन ना हांगा कित्याक गेले फावटी पळय तेका तिकेट दिवपी आहलो तो आतां ना तिकेट कलेक्टर पळय गेले फावटी आहलो तो आतां ना म्हणटच तेका काँग्रेसाची तिकेट मेळची ना त्या पासून तेका हिंदीपुणी कॉन्स्टिट्युएन्सी सोदूंक जाय हांव नको तेका पार्टयेन सांगलां तूं मांद्रे वच वो तो आपूण हांगासान भियोन पयलोच वयता कित्याक तेज्या ऑफिसा भायर पयशे जाल्यार आदले भशेन कोण लोक आसना कित्याक कामां जायना तो खूद सांगता कित्याक आमचे शेक वालेबाग केलेले तो म्हणटा आपूण आसा म्हणून आसा आपणाक बेश्टी शेंपडी कशी दवरल्या म्हणून आपणाची कामां करिना म्हणून हो सरकार मे बी हो चीफ मिनिस्टर तेका बरो नासतलो आनी तेका लागून तो तेणें चिंतलां कित्याक कालांगूटची कामां जायना आपणा कडेन पूण आपूण आनी खंयतर पूण वयचो म्हणून बट हो ट्रेंड कितें हे लोकांची फकाणां केलेल्या भशेन हे पयशांचे हुस्सार उलोवप ते तूं त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कांय काम करूंक ना अजून आपूण वयतलो थंय बसतलो म्हणजे तूं लोकांक इकतो घेतलो तशें दाखयता आतां काम जर चालू केलेलें कुशीन न्हू बेश्टोच तूं वयतलो ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन बसतलो आनी खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन बसतलो इतले पयशांचो मोह तो न्हू सो आय डोंट नो तो येयलो गेलो आमकां कांय फरक पडना आतां ते BJPचे ते दोगूय जाण BJPन आहा मायकल आनी जोजफ BJPन आहा एकल्याक कोणाकूय तिकेट दितली आनी गेले फावटी जोजफाक दिलेली आनी हो देवांक आनी हांकां सगळ्यांक प्रमाण जावन इकडे तिकडे धांवता पूण एका कोण पातयेवपाचो ना तेका लागून तो आपणाचे हे खंयतरपणी पळोवचें पडटलें आनी खंयतरपणी बिशाणें घालचें पडटलें त्या बाबतींत म्हाका दिसता तेणेन हें केलां तें स्टेटमेंट केलां की आपूण कालांगूट आपणाक मेळपाची ना तिकेट तिकेट नासतना तेका जिखपाक डिफिकल्ट हांगा तो मांद्रे मे बी तेका दिसता इजी म्हणून पूण लोक आतां पिशेना लोकांनी पळयलें हांकां सगल्यांक तुमी काँग्रेसीची तिकेट घेता देवांक जुरार जाता मागीर जाय तशें BJPक वयता तुमी गेल्लो डेव्हलपमेंट करपाक म्हणून आतां डेव्हलपमेंट जायना म्हणजे तुमी लोकांकूय घात केलो देवाकूय घात केलो आनी आतां पार्टयेक घात करता आनी लोक पळयतलो कितें तूं गेलोय म्हणून तूं जिखतलो म्हणून तशें ना न्हू ते कितें आहा ते माफिया पळय जाल्या आतां तेणी हें केलें तो एलेक्ट्राक माफिया आनी लँड माफिया पळय ते सो त्या पयशांनी तो तेच सांगता न्हू तो खेळोंक सोदता लोकांचेर की आपूण आतां पयशे केले ड्रग्सांचे लँडाचे पयशे करून आतां मांद्रेच्या लोकांक तो घेतलो जिखतलो तशें आतां शोलच्या लोकांनी पळयलां कालांगूटच्या लोकांनी पळयलां आनी लोक दाखयता चड तेंप कांय उरोंक ना न्हू 2 अडेज वर्सां उरल्या हो तरी सगल्यांक दिसता की आपणें निखतें घेवं येता म्हणून लोकांक म्हणणें आहा न्हू यू कॅन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टायम यू कॅनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल ऑफ द टायम तो 2-3 फावटी तेजें सादलां आनी तो ट्राय करता आतां परत पूण म्हाका दिसना लोक सगळे फावटी पिसो जातलो म्हणून ती गेले फावटी लोकसभाक काँग्रेस जिखलेली बट डज नॉट मीन की काँग्रेस कोणूय तिकेट दिली कोणूय जिखतलो म्हणून ही मिस्टेक तेणीन हांगा केल्या फाटल्या दिसांनी काँग्रेसीन ती लोकसभाक जिखल्या म्हणून कोणाकूय तिकेटी दिल्या आनी मागीर हारल्या ते सो काम करूंक जाय आनी जेन्युइन काँग्रेसमॅन कोणा पळय हांव कांय तिकेटीची रेसीन ना जेन्युइन काँग्रेसमॅन कोणाक दीत जाल्यार आमी आसतली काँग्रेसी बरोबर ते जर कोणाकूय हाडून दिले जाल्यार आमी ना फाल्यां मातर म्हाका सांगले लोक तर म्हाका सांगत जाल्यार आय एम ऑल्सो रेडी एट द मोमेंट आय डोंट वॉन्ट टू बी इन दीस पूण फाल्यां तर दिसलें म्हाका कितें कोण कॅन्डिडेट ना कित्याक आमकां दिसून येना कोण हेचेर हें करता कोण आवाज चड जाता कोण दिसना म्हाका कित्याक आतां काँग्रेसीन थोडे आहा ते आदले BJP बरोबर आहले पळय तेच आहा सो आय विल सी वेन द टायम कम्स मागीर आय विल टेक ए डिसिजन नाल्यार फुडल्या अपकमींग इलेक्शनाक तूं कॉन्टेस्ट करपाक इंट्रस्टेड आसा इंट्रस्ट म्हणून कितें आहा म्हाका जो दिसत की बाबा बरो कॅन्डिडेट ना हांगा हे काँग्रेस गेले फावटीचे भाशेन कोणाकूय हाडून तेंकूय जालें तो मनीस BJPक वचोंक शकता कित्याक गेले फावटी आमी कित्याक हितून गेले हेका सपोर्ट करूंक गेले हांव हांकां सांगतालो पळय मायकल BJPन वयतलो हांवें सांगलें 2 म्हयने आदी सांगलेलें आनी तेका लागून आमी तेजे बरोबर रावंक ना हे फावटी जर तशेंच करीत BJPचे बरोबर पळय कोण आसले तांकां हाडून तिकेट दिली कोणाकूय म्हाका दिसत आमकां ते BJPन वचपाक शकता म्हणून देन आय वील नॉट सपोर्ट देम मे बी आय वील कॉन्टेस्ट पळय आसता न्हू ते मनीस सारके न्यूज दिना थिंगा दिल्ली हांगा ती दिल्ली एक कोटरी जालेली आहा हांगासान कितें आतां पळय आतां काँग्रेसीचो जो प्रेजिडेंट पळय आहा आतां सद्याक इज डुईंग ए गूड जॉब मागीर तो न्यो इज अ यंग तेका काडपाक भोंवता हे आदले आहा पळय ते सो इट्स ओपन सिक्रेट तेका हात दिवचे भाशेन स्ट्रॉंग करचे म्हणून तेका काडपाक भोंवता
कित्याक आतां परत तिकेट हें येयलें इलेक्शन येतलें परत तिकेटी वाडपाचे परत पयशे घेवपाचे हें चल्लां काँग्रेसीन हें चल्लां आनी वयर हें पावना हें पळय हांगा कोण हे चोर बी आसता तेंची खबर वयर पावना कित्याक तें तूं इमेल केली कितें केलें तेंचे थंयच हें करता ते काडून भायर उडयता राहुल गांधीशीन पासून पावना ते सो हेका लागून काँग्रेस हालां पडलेली आहा 2017 हांवें सांगलेलें की गोवा फॉर्वर्ड पार्टी पळय आहा ती BJP बरोबर वयतली म्हणून आनी जिखल्या उपरांत हांवें पयलेंच सांगलेलें हे वयतले म्हणून BJP सारकें जालें हांवें सांगलेलें म्हाजें सारकें जालें हे फावटी हांवें सांगलेलें मायकल दिगंबर हे सगळे हेंची मिटींग जालेली आहा हे वयतले म्हणून आतां आमच्या असल्या मनशांक कळता की बाबा हे वचपाचें म्हणून काँग्रेसीच्या हायकमांडाक कळना आनी सांगल्या उपरांत तरी दॅट मिन्स कितें म्हणून गडबड आहा हेंचो न्हू कितें म्हणजे हितून दाखयता पयशे घेवनूच केला म्हणून न्हू सांगल्या उपरांत तुमकां वॉर्निंग दिल्या उपरांत 2 फावटी आतां हांवें सांगलेलें गेले फावटी गोवा फॉर्वर्ड वयतलेच म्हणून BJP बरोबर हे फावटी मायकल लोबो दिगंबर आनी तेजो ग्रुप वयतलो म्हणून सांगलेलें हांवें 2 म्हयने आदी सांगलेलें आनी चिदंबरमाक सांगलेलें गुंडुराक सांगलेलें सगळ्यांक सांगलेलें ते आयकोना म्हणटा कितें हितून कितें दाखयता ते पयशांचोच खेळ जालो ना आतां काँग्रेस पार्टी गोंयांत कांयच थारोना अशें दिसता म्हाका कित्याक लोक आहा पळय ते काँग्रेसीकूय हें करना BJPकूय हें करना हेज्या असल्या मनशा खातीर जे पार्टी सोडून दुसऱ्या पार्टीन वयता असल्या मनशा खातीर तुमकां काँग्रेसवाल्यांक जे कोण जेन्युइन आसा पळय तांकां हें जाता न्ही एक ती पार्टी एक सोडून वयता पळय ते कुशीन ते म्हणटा ते हे कशें तांकां तिकेटी दिले तेंचे कितें म्हणटले तूं जे तिकेटी दिल्या तांकां सांगल्या उपरांत की हे वचपाचें आहा म्हणून ते व्हडले चोर न्हू जे पळय जाणा आसतना तिकेटी दिता हॅबिच्युअल डिफेक्टरांक तिकेटी दिता ते पयशे घेवनूच दिता न्हू सो तेंची व्हडली मिस्टेक हे पळय कोण राजकारण चलयता त्या प्रेजिडेंट लेवल ह्या लेवलाचेर तेंची व्हडली मिस्टेक की ते पयशे घेता आनी तिकेटी दिता आनी ते वांटा वयर वांटा कितें करता हांव नको पूण इट इज ऑब्वियस की पयशे घेवनूच तिकेटी दिल्या म्हणून पळय कित्याक फाटीं बोबाड मारतले आमी वयतले दारार वयतले तेंचे हें करतले खंय आहा आवाज ना पयशे घेतल्या उपरांत कशे दारार वयतले सो हें हायकमांडाक पावोंक जाय आनी म्हाका तो चान्स पडत हांव सांगतलो गेले फावटी कितें जालां पळय तें